भाऊ भयणीनो, आमचे खातीर आमच्या अपरिमीत मोगा खातीर खुर्सार मरून आमकां पातकांतले बाचावी सुटका सडवण बसयल्लो सगळो मनशा कुळाचो सडवणदार, आमचो रक्षक, आमचो गवळी, आमचो मेस्त्री, आमचो इश्ट, आमचो वैज, आमचो राय ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपार खरोस हजार आसा म्हूण आमी भावार्थान पात येता. कितले वर्ते बाग आमचे देव आमच्या सांगाता आसा. ताचे हाजीरपण, ताजो सांगात, ताजो मोग, ताची अपरिमीत काकुळट हे घडी आमी अनुभव करया. जेजूचो सांगात आमकां खरो संतोष, मतीक काळजाक उल्हास, समाधान. ताची ती उतरां आमच्या जिणेक बुजावण, धैर्य, बरोवसो वाट आनी जिवीत. येवकरिस्तलो जेजू आमकां हर एकल्यांकी ह्या घडी आपयता. हांगासर आसल्यांकी आनी डिवायन ह्या चॅनलाचेर ह्या आराधन बागेंतल्या हर एकल्यांकी आनी यूट्यूबाचेर ह्या आराधन बागेंतल्या हर एकल्यांकी तो आपयता ह्या आराधनाक. येया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. आज आमी जायते आमचे कश्ट, आमचे वजन, आमचे दूख, आमचे खंत, आमचे बेजाराय, सूख, संतोष, समाधान सक्कट जेजू सरशी हाडून येवया. कोणी सांडल्यारी तो सांडचो ना. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडिचो ना. तो आमचे सवे आसा. आमच्या कश्टा दुखान, आमच्या पिडेन, आमच्या खंतीन, आमची बेजारायेंत एकसूरपणान आमच्या संगी आसा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो. तुमी कळवळचे सोडा, म्हजेर विश्वास दवरा. भिये नाकात ह्या संवसाराचेर जैत वेला. हांव आयला पातक्यांक, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. तर ह्या प्राचीत काळार आमकां सर्वांक ताचे कुरपेंत वाडोवंक, ताचे कुरपेंत जियोंक तो आमकां आपयता. दयाळा जेजू, तुजो मोग, त्याग, सॅक्रिफीस आनी बरेपणाचो उडास काडून तुजो उपकार आमी बावडूंक आशेता. आमचे सर्वणे पसत तुजे जिवाचे बलिदान भेटयल्याक तुका जावं अर्गा, होगळाप, स्तुती आनी आराधन. तर सोम्या लागीं मागया आमकां ताजें तें दर्शन, तुज्या स्वादीक मोगा आनी संगतपणान हो वेळ भक्तीपणान खर्चूंक आनी तुजो दैवीक अनुभव सोडूंक आमकां फोव कर, जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. संगतपण हाचेर
सडवोंडारा आमच्या तारोका सर्गींच्या निधीदारा देवा पुता जेजू ख्रिस्ता मोरेच्या पुता संगत आम्ही गाऊया आराधन आमच्या हात उभारूया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा सोम्याची स्तुती करूया ताका आराधन करूया ताका बोलसिया तो आमचे सवे आसा आमचो रक्षक जावन आसा जण एकल्याचे तो पवित्र आत्म्या आमकां धाडटा ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर म्हण आमी मागया पवित्र आत्म्या आराधन तुका मजलदारा आराधन तुका भुजवंदारा आराधन तुका दिन्या दातारा आराधन तुका पवित्रनारा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका संगत गाऊया आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया वगळ सोमिया आमच्या भाऊ बहिणी तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका दनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका पवित्रज्ञा तुमची सौब आराधन तुका संगता म्हणा आराधन तुका जेजू आमच्या सर्वोंदारा आराधन तुका जेजू आमच्या रक्षका आराधन तुका जेजू आमच्या काकुलदारा आराधन तुका जेजू आमच्या मोगा सागोरा आराधन तुका जेजू आमच्या बऱ्या घवळ्या आराधन तुका जेजू देवाचे शेळये आराधन तुका जेजू जिविताच्या उंड्या आराधन तुका जेजू संसाराच्या उजवाडा आराधन तुका जेजू आमच्या वैजा आराधन तुका जेजू आमच्या इष्टा आराधन तुका जेजू जिविताच्या दातारा आराधन तुका जेजू काकुलटीच्या सागोरा आराधन तुका जेजू आमच्या बुजवंदारा आराधन तुका जेजू आमच्या नीतीदारा आराधन तुका जेजू आमच्या जिविताच्या सर्वस्या आराधन तुका जेजू आमच्या श्रेष्ठ याजका आराधन तुका जेजू बापाच्या मोगा आराधन तुका जेजू आत्म्याच्या देण्या दातारा आराधन तुका जेजू मुच्या देवा आराधन तुका एक घडीभर मौन रावया आमची नदर जेजूचेर घालया आमची दिश्ट ह्या साक्रमेंतल्या हाजर असल्या जेजूचेर आमी घालया तो आमकां पळयता आमी कितले थकल्या आमी कितले कश्टार आसां आमी कितले खंत बेजारायेंत आसां तो सक्कट जाणा भाऊ भयणीनो आमी ताचेर विश्वास दवरचे ताचेर आमी पात येवंक जायचे खंडीत तो म्हणटा कळवळचे सोडा मुजेर विश्वास दवरा तर जेजूक आमी ताचेर दिश्ट घालया त्या बार्तिमेवान दिश्ट भवाटाची दिश्ट ताका दोळ कुडीची दिश्ट ताका दिली आमकांय आत्मीक दिश्ट जेजू संग घेवन ताच्या मोगान ताच्या कृपेंत आमी वाडुया भाऊ भयणीनो
कीर्तनगार 103व्या कीर्तनांत दुसऱ्या वळींत अशें परगडटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्पराचे असले बरेपण आमी फाटल्या दिसांतावन आमी ते जायते अनुभव केला. हर एका घडीतान हेर एका मिनटांनी सेकुंडांनी आमी सोम्याचो तो आदार संगात आमी अनुभव केला. तर आतां आमी उडास काडून आमी सर्व एका काळजा मनान सोम्या जेजूक अर्गा आनी होगलाप आमी दिवया. तुमची जावप अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिणयेच्या हर एक घडये तुजो सांगात दिवन सांबाळ वेल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. या प्राचीत काळार तुज्या कुरपेन वाडोवंक ओ मोलादीक वेळ फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरे कुटाम मोगाळ आवो बापाय भाव भयणी मालगडी फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबाचे तुजी दराळ आशिर्वादा ओतल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. कुटुंबांत मागणे बरे वातावरण शांत समाधान कुटुंबांत आसले कश्ट समस्ये असमाधान परिहार केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. परगांवांत आनी देशाच्या विविध जाग्यांनी वावुरच्या कुटुंबाच्या सद्यांक बरी भलायकी बरे काम दिवन सरितीनी सांबाळ वेल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. फाटल्या दिसांनी आमच्या घरांनी जाल्ली कारी सोबाणां बऱ्यान जावंक तुजो आदार दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. बरे फिरगस कुटाम याजका धार्मिका फावो करून आत्मीक मार्गदर्शन दिवन भावटान वाडोवंक आमकां फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. दिसपोटो ग्रास आनी आमच्या वावराक बरो फोल दिवन कुटुंबाचें पोशण केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध पिडे शिडेंतले कुडीच्या आनी मानसीक पिडेंतले म्हाका म्हज्या कुटुंबादारांक गूण कर कुडीची आनी मतीची बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. कश्टा अनवारांतले नाना रितीच्या बेबिरांतींतले आनी सर अवघडांतले पैना वेळार आमकां राखून वेल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत निराशी जातना म्हज्या जिवितांत बेजारायत आसतना एकसूरपणान आसतना पिडेन वळवळटान तुजो सांगात आनी आदार दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सर भुरग्यांक आनी युवा जाणांक सर वायटांतले राखून वेल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. काम नासतना दिसपोट्या त्रासा खातीर कश्टातना फावो ते काम मेळाशें केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. विविध इरादे खातीर मागता आसतना म्हज्या मागण्याक कान दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. वेवहारांत आनी हेर वावरांनी नश्ट जातना कंगाल जातना धैर सणटान तुजो भरपूर आदार म्हाका दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव कश्टान आसतना हेरातोन तुजो मोग आनी ससाय लाभल्या खातीर अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. म्हज्या इंटरव्यूवांत पास जावन बरें काम म्हाका फावो केल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. हाती घेतले सर काम योजना पोंताक पावोवंक म्हाका आदार दिल्ल्याक अर्गा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. पळया भाव भयणीनो कितलेशे उपकार कितलेशे आदार आमी जण एकल्यांनी सोम्यातावन आमी अनुभव केला. जावं दी भुरगीं युवा जाणां आवय बापाय मालगडी प्रायवंत आमी हर एकल्यांक पिडे शिडेन आसल्यांक सोम्याचो सांगात सोम्यान आमकां राखला सांबाळला हर एक आमच्या जिविताच्या घडयेन देखून सोम्याक आमी अर्गा दिवया ताजी स्तुती करया गावया गीत तुजो हांव मोग करता.
अर्गां दिता हात आमी उबो करुया सोम्याक अर्गां दिवया सोम्याची स्तुती करया सोम्या होगोळसिया अर्गां दिता दोनी हात आमी उखोवन सोम्याची स्तुती करया अर्गां दिता सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याक या आमच्या भाऊ बहिणीचे लाड तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन तांकां भर तुम्ही केले सर्व उपकारांची तुझी स्तुती गावंक तो आत्मो पाठय जण एकल्याच्या तुजो पवित्र आत्मो देव देवनी वो आराधनाच्या वेळाक हर एकल्यांक आत्मीक फायद्याची जावं दी आमी घरा पाठी वेदना म्हणजे दलाल आशीर्वादाने आमकां भर मोगळ सोम्या जेजू हांगासर भाव भयणी आयल्यात तांचे इरादे घेवन आयल्यात तांचे आशा अत्रे घेवन आयला तांकां बेसांग घाल तांचेर आशीर्वाद कर हालेलुया 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 आमी अर्गां दिवया सोम्यान आमकां जायते बरेपण केलां विविध रितीने आमकां ताणें सांबाळला त्या फाटी आयल्या एका कोटकारा बरी आमी जेजू सरशी येवया ताका अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताचो उपकार आमी बावडया ताका होगोळसिया हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वैभव तुझो सोम्या जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू गायतां तुका सोम्या जेजू उल्हास तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वर्णितां तुका सोम्या जेजू दिनवासतां तुका सोम्या जेजू नावाटां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 एक घडी आमी मौन रावया ह्या शांत वातावरणांत सोमी आमकां कितें सांगता ह्या प्राचीन काळार तो आमचे तावन कितें आशेता म्हणलें आमी ताचे तावन आयकोवया आमच्या काळजाचे दार आमी उगडया सोम्याचो आमी पाटलाव करता तर सोमी आमचे तावन कितें आशेता म्हणलें जाणा जावया इल्लो वेळ मौन सांबाळया भाऊ बहिणीनो ह्या प्राचीन काळार ह्या करिज्माच्या काळार सोम्याचो उलो एक मात्र आमकां आसा ताजे सरशी पाटी येवंक आमी देवा सरशी पाटी येवंक तो आशेता देखून हो काळ कुरपेचो काळ म्हणजे कित्याक देवाच्या सावळेंत देवाच्या कुरपेंत आमी वाडचे देखून सांगतात लॅंट इज ए स्प्रिंग टायम इन क्रिश्चन लायफ म्हणटात हो एक आमकां एक कुरपेचो काळ
आमी देवा सरशी पाटी येयचे. जोएल प्रवादी म्हणटा, तुमची वस्त्रां पिंजचे न्ही, बघा तुमची काळजां पिना म्हणटा. अर्थ कितें? आमी पाताक रडोवंक जायचे, आमची जिणी बदलूंक जायचे. कित्याक देव जेजू तो मोगाळ, तो दयाळ, आमकां सदांच बोगसूंक तयार, तो कणवळो दाखोवचो आमचो इश्ट, आमचो गवळी, आमचो मेस्त्री तो. तर ह्या प्राचीन काळार आमी देवा सरशी, जेजू सरशी आमी पाटी येवया. निनिवेच्या लोकांनी तांचे वायट चालीक पाट केले आनी देवा सरशी आयली आनी बचावी ती जाली. बचाव ताणें जोड घेतले. वेचीक पुताच्यो ओपारींत तो वेचीक पूत कितें म्हणालो? हांवें देवा विरोध आनी बाबा विरोध पाताक आदारले आनी हांव वेता आनी बापा लागीं ते बोक्साने मागता. पण तो पाटी आयलो. झक्के पळया, झक्के वा वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हण जेजू म्हणटाना जाकेव दुसरें कितेंच ताणें चिंतलें ना. तो सरारा देंवलो आनी जेजूक स्वागत केलो. मातेव सुंक वसूल करतलो, पातकी म्हणटालो, सक्कड सांडून जेजूचो फाटलाव केलो, जेजूच्या फाटल्यान आयलो. तर आमी आज ह्या प्राचीन काळार आमचे पाताक रडून आमी जेजू सरशी येतावंगी, तवळ आमी हर एकली आमचे जिणयेंत येतेश्ट फळ बेसांव आशिर्वादां आमी जोड घेतल्या. आज आमी चिंचे, हांवें पाताक करूं ना, आय हॅव नॉट कमिटेड एनी सिन्स. ते व्हडले पाताक आमी हर एकली पातकी आमचे थंय अस्कतकाय आसा आनी सक्तेवंत देवा सरशी आमी येयचे म्हणून आमी हर एकल्यांनी बगूंक जायचे. देखून भाव भयणीनो, आज आमी सक्कड आमचे पातकां उगडासा काडया. आमचे सक्कड अस्कतकाय उणें पळोवन उगडासा काडून देवा सरशी, जेजू सरशी येवया. तो राखोन आसा, वेचीक बापय बरी. आमकां वेचीक भुरग्यांक आमकां तो मोगाळ कणवळायन तो आमकां बोगसाणे दिता, ताची काकुळट तो दाखयता. तसली काकुळट आमी दिवंक जाय. मात न्ही, ताची काकुळट जोडून आमी हेरांकी बोगसूंक आमी जायचे. तर आमी देवा सरशी येवया. एक घडीभर आमचे सक्कड दोळे धांपया. आमचे दोळे धांपून सक्कड आमी एक घडीभर सोम्या सरशी आमची पातकाचो उगडास काडया. सोम्याची ती काकुळट ती बोक्साने आमी सोडया. आमी सांडून आमची पातकी चिनी नितळ करूंक सोम्या लागीं आदार आमी मागया. आमची काळजां मनां बदलून देवा सरशी आमी येवया. म्हाका देवाच्या काकुळटीची गरज आसा, म्हाका जेजूच्या बोगसाण्याची गरज आसा. देखून जेजून दिलो उलो पाताक रडा. ह्या प्राचीन काळार आमी पयले आमचे मिसांव पाताक वळखूनचे, देवा सरशी येवन देवाची कृपा जोडचे. आमी घरा येता एक कोरस मात्र आमी गावया. आमचे पाताक वळखून घेवया. आमी कोणी संपूर्ण नाही, आमी असंपूर्ण. जेजू मात्र संपूर्ण तो. ताजे लागीं मात्र आमकां आसा करो संतोष, शांती, समाधान, बोगसाण्याचो तो सागोर. येवया. आमच्या काळजां मनांनी भोगया. हे गीत गायतना हर एकले आमी भोगून सांगया. आमच्या काळजाच्या गुंडायेन आमी गावया. कुर्सात हांव सगळ्या मनशा कुळाक सोम्यान बोगशिले. येवया भाव भयणीनो.
सक्कड आमचे पाता वळखून देवा सरशेविता. एक बरं मौन सांबाळया, जेजू लागीं उलोवया. जेजू तेन्ना आमी कितलेशे पयस गेले पाताक आदार, पाताक देवाच्या मोगातान जेजूच्या मोगातान पयस वेचे. तर त्या निनिवेच्या लोका बरी, वेचीक पुता बरी, जाके व बरी, माथे व बरी, म्हाकाय जेजू सरशी पाटी येवची गरज आसा. हांवें सक्कड पाताक सांडून सोम्या म्हाका नितळ कर, सोम्या म्हाका निर्मळ कर, ह्या प्राचीत काळार आमचें मागणें जावं दी. कित्याक म्हज्या अस्कतकायेंत देवाची सकत हांव भोगूंक शकता. वेन आय एम वीक देन आय एम स्ट्रॉंग. कित्याक देवाचे बोगसणे काकुळट ती अपरिमीत आमकां सक्तेवन करता. सांब पावलाची उतरां आमकां बुजवणेची धैर्यादीक आमकां काकुळट जोडूंक आदार दिवची जावन आसा. आमचे सर पातकां वळखून घेवया. तर आमचें जिवीत, आमचें उणेपण सोम्याक समर्पून गावया गीत समर्पिता जेजू म्हजें हें जिवीत. जिणयेंतल्या घडितांत एक सोरो हांव जाला. निरासपणांत हांव आसा, तूं सुमसो बरोसो दी, तूं म्हाका आसरो पुसवण म्हज्या आत्म्याचो आमी गावया. जिणयेंतल्या घडितांत एक सोरो हांव जाला, निरासपणांत आसा, तूं सुमसो बरोसो दी, जायते पावटी म्हज्या जिविताचे सक्कड तेंते सवा पातका सोम्याक आमी समर्पून दिया. नितळ म्हाका कर म्हणा म्हणया. काळीज तुजें दिना तुका. मोगळा सोम्या, संवसारी खुशालायेक हांव जायते पावटी बोल्ला. संवसारी संगत्यो म्हाका म्हज्या कुटुंबांक आकर्शीत जावन तुज्या मोगातावन हांव पयस गेला, तुज्या सांगातपणांतून हांव पयस गेला. तुका संपूर्ण हांव विसरलो सोम्या. हे वेचीक पुता बरी म्हजें जिवीत जाल्लें हांव विसरलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडलो. तर आतां तुजी काकुळट म्हाका दाखय सोम्या, तुजे बोगसणे म्हाका दी. संसारे खुशाला सोम्या तुका विसरून जियेलो. पातकाच्या झाडांत हांव सांपडोन आसा सोम्या, काकुळट तुजे आमकां समर्पण दिवया. सोम्या हात उखलया आमचे दोगी.
म्हाका म्हज्या कुटुंबाक सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया. कुटुंबांत अशांती असमाधान सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया. हे माता काळीज तुजें दिता तुका गे सोमिया हे माता काळीज तुजें दिता तुका. मौन सांबाळया. सोम्याक आमचे उणेपण उसारया. कशें आमकां सोम्याची काकुळट बोगसान येल जायगी तशें हेरांक आमी बोगसूंक आमचें थंय बरें मौन काळीज आसाचें. पेद्रू म्हणालो सोम्या लागीं, सोम्या कितलेशे पावटी म्हज्या भावाक हांवें बोगशीत. 7 फावटी गी. जेजू म्हणालो 7 फावटी न्हय, 70 फावटी. सोमी आमकां म्हणटा वेदी मुखार काणीक भेटोवंक वेताना तुजी काणी थंयच सोड, पयले वस तुज्या भावा कडेन भयणी कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन काणीक भेटय. जर तर आमी भाव भयणी कडेन राजी जायना तर आमी भेटोवचो येवकरिस्त कितले अर्था बरी जायत आमकां. सोम्याच खुर्सात थावन बाबा तांकां बोगशी ते कितें करतात ते नेणात अशें बोगसाने आमकां उदार मनान ताणें दाखयलो. सोमी आमकां बोगशितना आमी पेल्यांक बोगसूंक आमकां कस जाता गी. सोमी म्हणटा जर तुमी हेरांचे गुन्यांव बोगशितात तर तुमचो सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बोगशितलो. सिराकाच्या ग्रंथान आमी आयकता एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट कशी मागोवंक जायत. भोव अर्था बरीत. जर तर म्हजे थंय राग आसा तर आनेकल्याचेर तर हांवें सोमिया लागीं कशें हांवें बोगसाने मागचें, काकुळट मागचें. देखून सोमिया म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक म्हाका आदार दी, कृपा दी म्हूण आमी एक कडेन बर मागया. कोणाक आमी बोगसूंक आमकां कश्ट मारतात तांचो उगडास काडया. आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या शेजारच्यांक, आमच्या इश्टांक जे आमी काम करता वावर करता थंयसर बोगसूंक आसता तांकां आमी बोगशिया. सोम्याचे बोगसने आमी सोडया. भाऊ भयणीनो, वेळ आयला आमची मागणी, आमची प्रार्थना सोम्या समोर दवरचो. तुमी जायते हांगासर सावन झुजे वाजाचे भक्तीक ह्या पूर्ण शेताक आयल्यात, ह्या आराधनाक कुर्सावाटे मिसाक आयल्यात. तुमच्यो विविध इरादो गरजो दवर. आज आमी प्रत्येक तरान कुटुंबा खातीर आमी मागता. सक्कड आमी आमच्या कुटुंबा खातीर सोम्याक समर्पून आज आमी मागया. सोमी म्हणटा जो आमच्या 14 अध्यायांत 14 वळींत तो म्हणटा तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. सांत पावलो फिलिपिकारांक 4 अध्यायांत 6 वळींत म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तर आज आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर. तुमचो कुटुंबाचो संदेशो एक कडेन बरो उगडास काड. सक्टांचो घरांत आसल्यात परगांवांत सक्टांचो उगडास काडया. आमी मागया
आज आमच्या कुटुंबांनी पयलो जागो देवाक दिवंक पळोवया. ह्या प्राचीत काळार प्रत्येक तरान आमी कुटुंबांत सांगाता मागणें करया. सांगाता आमचे घरचे कुटुंबाचे काम आमी सांगाता करया. सांगाता आमी बसून जेवण करया. सांगाता आमी एकामेकाचे कश्ट समस्ये आमी वांटून घेवया, आदार दिवया. आज कुटुंबांतले जायते समस्या आसात. सक्कड सुमयाच्या पांयताळी समर्पण दिया. कुटुंबांत कश्ट आसा, पंथावन आसा, पिडा शिडा आसा. भाग्यवंत कुटाम जेजू मरी आनी सुशेचे कुटाम आमकां आदर्श जावन दी. आमची कुटुंबां भावाटांत बळवण करून कुटुंबान कितलेशे वारे वादळ आयल्यार की आमी देवाच्या उतराचेर चेर आमची कुटुंबां ताच्या उतराचेर बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें, घरांतल्या वडिलां मदें बरो संबंद आमी आसा करूंक मागया. एकामेका इल्लो वेळ दिवया. सक्कड कुटुंबांत बिजी जाल्यात, कामांत आसा तरी हाच्या मदगांत इल्लो वेळ दिवया आनी कुटुंबाच्या शांती समाधानाक बरेपणाक आमी वावुरया. आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक रितीनी आमी जेजूक समर्पण मागया. मागया भाव भयणीनो, प्रत्येक तरान भुरग्यां खातीर हांगासर कितलीशीं भुरगीं बाळशीं आसात, आमच्या घरांनी आसात. प्रत्येक तरान आमच्या भुरग्यां खातीर मागया. ह्या दिसांनी भुरगीं परिक्षेक तयारी करनासात. थोडीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात. थोड्यांक शिकोवंक कश्ट जातात, थोड्यांक शिकले मतींत उरोवंक कश्ट जातात, थोड्यांक नाना रितीचे भेंबिरांत आसा. मानसीक आनी कुडीच्या पिड्यान जायतीं भुरगीं कश्ट जातात. त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. जायतीं भुरगीं आज मोबायल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन म्हणटात. जायतीं भुरगीं वायट सवयाक बली जाला. तर आमच्या सक्कड भुरग्यां खातीर मागया, आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर मागया आनी ह्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयताळी समर्पूया. हांगासर सक्कड भुरगीं आसात. आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी सक्कड भुरग्यां खातीर आमी एक घडीभर मागया. आमचे भुरगीं वडिलांक गौरव दिवन दी, मानान लेखून आत्मीक संगतीनी चड वेळ तांणी करसूंक भुरग्यां खातीर मागया. मागया भाव भयणीनो, आमी सर युवा जनां खातीर, जायते युवा जनांक काम ना, बरें काम ना, कश्ट जातात. जायते युवा जण आत्मीक रितीन कश्ट जातात. मिसांत वचूंक आळसाय, आत्मीक संगतीनी आळसाय, मादक सेवनां, माध्यमां हातून आमची युवा जनां बली जाल्यात. जायतीं युवा जनां बरें काम करनासात. घरांत फिरगचें असली मौल्य भरीत आमची युवा रुपी जावचे खातीर आमी मागया. जी तुमच्या कुटुंबांत घरांत युवक युवती आसात तांच्या इराद्या खातीर मागया. ती विविध रितीन कश्टोंक पुरो तांकां सांगात दिया. तांकां वाट दाखोवचे वडील आमी जावंक सक्कड युवा जनां खातीर आमी मागया. ती युवा जनां परिक्षेक तयारी करनासात. विविध परिक्षेक ते तयारी करतना तांच्या परिक्षेन जैत लाभोवंक आमी मागया. मागया आमी काजारी जोड्यां खातीर, सुखांत दुखांत ताणें दिल्ली भासवणी पाळूंक सोमयेचो आदार. फाटल्या दिसांनी ह्या लग्ना बांदांचो एक फावट सर जोड्यां खातीर आमी जेजूच्या पांयताळी समर्पण दिवया. भाव भयणीनो, आज कितलेशे जोडे लग्न विच्छेदन घेतात. हे आयकतना आमकां भोव बेजार आयज जाता. हे सक्कड लग्न जिवितांत भितर सरले जोड्यांनी
एकामेका सोड दोड अति गरजेची. एकामेका आदार दिवंक, एकामेका ते सांगातात आनी येवंक. कितलेशे तांच्या लग्ना जिवितांत समस्या आसल्यार ताणी एकामेका बसोवन उलोवन ताका परिहार जोडूंक मागया. प्रत्येक तरान तांच्या जिवितांत जेजूचो आदार, देवाचे उतराचो आदार तांकां जायचे. आत्मीक जिवितांत हे जोडे लग्ना जिवितांत ते बळवंत कुटांब बांदून हाडूंक ह्या जोड्या खातीर आमी मागया. सक्कड काजरे जोड्याचो उगडास काडया. तांचें लग्न जिवीत बरें जावं दी, शांती समाधानाचें जावं दी. चड उणें घडलां तर सारकें जावंक आमी मागया. मागया आमी परगांवांत आनी देशाच्या विविध जाग्यांनी आमची भाव भयणी वावुरतात. कुटुंबाच्या फुडारा खातीर परगांवांत ती आसात, विविध जाग्यांनी वावुरतात. तांकां बरी भलायकी आमी मागया. तांच्या कामांत बरें काम आनी कामान जायते कश्ट तांकां येतात भाव भयणीनो. कितलेशे भाव भयणींनी परगांवांत वावुरतना तांचे कश्ट सांगतना बेजाराय भोगता. ती कुटुंबाच्या फुडारा खातीर परगांवांत गेल्यात. कुटुंबाक पोशण करच्याक वरती जबाबदारीन गेल्यात. आमी तांचे खातीर मागीर सक्कड आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांनी कोण परगांवांत आसा, विविध जाग्यार सक्कडांक आमी सोम्याच्या पांयतळे समर्पण दिवया. बरी भलायकी मागया, बरें काम, आनी थंयसर कितलेशे कश्ट समस्या आयल्यार ताका सोम्याचो आदार आमी सक्कड आमच्या भाव भयणी खातीर मागया. मागया आमी सर पिडेस्त भाव भयणी खातीर. हांगासर जायत्या तुमी विविध पिडेन कश्ट आसात. तुमच्या घरांनी पिडेस्त भाव भयणी आसात. आस्पत्र्यान नाना रितीच्या गूण जायनातल्या त्या पिडेन कश्टात सक्कड पिडेस्त भाव भयणीक आज आमी जेजूच्या पांयतळे समर्पण दिवया. सोमी जेजू जायते पिडेस्तांक गूण केले. आमच्या भाव भयणीक तो आपूण आंगातून आपूण गूण करून दी. आमच्या कुडीच्या मोतीच्या पिडेक आमकां भलायकी मेळोवन दी. सक्कड पिडेस्तां खातीर मागया. सक्कड जायते लोक पिडेंत वळवळटात, कश्टातात. मागया आमी विविध वावर करतल्यांक, बिजनेस करतल्यांक जायते फावटी बरो वावर, बरी कृशी, बरो वेव्हार जायनातल्या वेळार कश्ट जातात, कांगाल जातात. तशें जायते बिजनेसमॅन आसात. जायते तुमी वावर करता. तुमचे कृशी जावं दी, सक्कट ते फळादायक सुफोळ जावं दी. आनी सक्कट तुमच्या कश्टांनी नश्टांनी सोम्याचो आदार दिवन दी. सोम्याची बेसांवां आमी मागया. सक्कट आमच्या वावरा खातीर आमी मागया. आमचो वावर सुफोळ जावं दी. मागया आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर वेकीस एली जावंक आसा. आमच्या राज्यांत बरो सरकार फावो करूंक आनी आमकां लोकांच्या कश्टांत हो सरकार स्पंदन करचो. बरो सरकार आमकां फावो करच्या खातीर आमी मागया. देशाची विविध आर्थीक समस्यांनी कश्ट जाल्ल्या लोकां खातीर आमी मागया. आज आमी मागया. जायत्यांनी आमकां मागोवंक सांगलां. हांगासर तुमी येता आसतना म्हज्या खातीर मागा. आनी तुमी हांव मागता म्हण जायत्यांक बसयला. तर एक घडीभर तुमी कोणाक तुमी मागोवंक तो उडास करून तांच्या खातीर मागा. जायत्यांक तुमी मागणें बसयला. तांचो उगडास करून तांच्या सर गरजा खातीर आमी मागया. मागया आमी ह्या पूर्ण शेताच्या दिरोक्तरा पासत, हांगासर वावुरच्या सहाय्यक याजका पासत, धार्मिका पासत, हांगा सेवा दिवच्या, विविध सेवा दिवचे याजका पासत आनी सक्कड फिरगस कुटुंबा पासत, सक्कड सांजुजे वाजता भक्तिका पासत आमी मागे. सक्कांकी आमी सोम्याच्या पांयतळे समर्पण आमी मागया. आनी गावया गीत येसू नामा नन्नगे भरवसे.
ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮರಂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮರವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वैभव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया तुका सोम्या जेजू, होकळा तुका सोम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
भाऊ भयणीनो, वेळ आयला सोमयाचो आशिर्वाद बेसांव घेवंक आनी आमचे कुटुंबां मिसांव आसा ते करूंक प्राचीत काळात सोम्याच्या कुरपेन वाडूंक सोम्याचो आशिर्वाद सोडया. देवा विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कसं उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. संतोषाची मेटा काढून करते कोणी कृपा सोडून सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून जाता अर्धांगिता. ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून जाता अर्धांगिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भाऊ भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन आमी फावो ते परी वांटो घेवच्या एक घडीभर आमचे सर पातकांचो उगडास काडून देवा लागचे बोगसने मागया. उतरां आनी चिंतपान आनी करनेले पातका खातीर आमी पश्चातापावून संगता म्हणया.
हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजुगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडार उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बघून सदांच हांव कार मोरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सर आमचो इरादो गरजो देवा समोर दोन मौनपणी मागया सांज जुजेवाजाची मजत आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या बाबा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायचे जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिताव आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप दांबान आसतना बोब मार तुतुरे परी तुजो ताळो उबार म्हजे पोजेक आपले गुन्यांव फरगट कर आनी जाकोबाच्या घरण्याक आपली पातकां आपूण नितीन चलता ते राष्ट्र आनी आपल्या देवाचे धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भाशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हज्यो वाटो वळखूंक आत्रेकतात म्हजे लागीं ती नितीची कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक आत्रेकतात तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडी करतात आनी दया नासता मुठी मारतात आज तुमी करतात ते सगळ्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात गोनयेचेर आनी गोबराचेर आड पडटात असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हूण तुमी चिंतात असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात ना हांव पसंद करता तो उपास हो आनी तिच्यो सांकली मोडा जुवांचे बांद सोडया दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया हर एक जू मोडून उडया बुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया घरदार नातल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय बेगीनच बरें जातलें तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार श्लोक दुखेस्त आनी काळते काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय
दुखेस्तनी कळते काळीस तुझे तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. बोव कानवळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कतांतलो नितळ कर म्हाका पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक दुखेस्तनी कळते काळीस सर्वेस्परा तू तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर वय तुजेरच हांव चुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन नासलेलें हांवें केलां. श्लोक दुखेस्तनी कळते काळीस सर्वेस्परा तू तिरस्कार करिचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता ते बलिदानस एक कालते काळेस दुखेस्त आनी काळते काळेस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक दुखेस्तनी कळते काळीस सर्वेस्परा तू तिरस्कार करिचो नाय. उद्गार तुका क्रिस्ता सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. माते व परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ जो आमचे शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले आमी आनी फारिझेव सबार पावटी उपास करता पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली खरेंत आपणा सांगता आसता पर्यान काजराच्या ववळ्यांनी दुखेस्त जावन आशयत गी. खरेंताक तांचे तावन काण वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. देवाचे उतर हे वाकणे क्रिस्तय भाऊ भयणीनो, आयच्या सुवातेंत स्नानीक जुवांचे सीस जेजू लागीं एक कंप्लेंट वा दूर हाडून येतात. चडावत इस्कालांनी भुरग्यांनी दूर दिवचे न्ही टीचर ಅದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ನಾನಿಕ जुवांचे सीस कितें आमी आनी फारिजेव उपास करता सबार पावटी तुजे सीस उपास करिनात कित्याक की म्हणून. हे कोणाक सवाल विचारले सिसां विशान की नाही जेजूकच ताणी सवाल केल्ले यथा राजा तथा प्रजा. सीस तूं उपास करना जाल्यार मेस्त्री कसो करीत गाय म्हणले. हांगासर सवाल थंयसर आसा. आमी पळयता उपास हर एका धर्मांत ते एक रिवाज आसा उपास करची. जुदेव हप्त्यांत 2 पावटी उपास करतले. आमकां प्राचीन काळार 2 पावटी मात्र नेगी गोब्राच्या बुधवारांनी निमाण्या शुक्रारा दिसा उरल्या दिसा आमकां उपास ना. पूण जायते जाण उपास करतात. ते ना जावंक पुरो मस्त तुमी उपास करतले. तर हांगासर आमी पळयता हे सवाल जेजूक कशें तो जाप दिता ही पळया. आनी जेजू कितें म्हणटा ह्या सवालाक उपास करिना कितें म्हणटा होरेत आपणा सांगात आसता पर्यान काजाराच्या ओवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशयत गी. होरेताक तांचे तावन काड वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले.
हर एका जेजूच्या शिकवण्यांत एक ओपार आसता आनी ह्या सवालाक जेजून तांकां शिकोवन दिवच्या खातीर मोठी ओपार उपयोग केल्ली. खंयचे ते काजाराचो संभ्रम. काजारान कोण म्हणे उपास करतात गी? कोणे म्हणे ना न्ही. काजारांत कितले आयटम आसात लेखत कळना. पयले वोंडो आनी चिकन इल्ले कडी, एकले इल्ले पोर्क आहलें की चिकन. आतां सक्कड कितले न्ही गी. काजार म्हणल्यार एक संभ्रम. काजार म्हणल्यार एक संतोश. काजार माटवांत हॉलांत सगळ्या ओवळ्यांचोच वाळू येता. अशें काजार हो संभ्रम उपास करचे हे सवालच येना. पूण जेजू मुंदोरून म्हणटा होरेताक काण वरचे दीस येतले. तर होरेत तो कोण? कोण तो होरेत? कोण? जीसस न्ही गी. जेजू. जेजू होरेत आसतना मोटवांत होरेत आसतना संभ्रम न्ही गी. जेजू आसतना आमकां संभ्रम. आनी होरेता काण वरचे दीस येतले म्हणजे जेजूचे कश्ट आनी मरणाचे, खुर्साचे मरणाचे दीस येतले आनी तवळ उपास करतले. देखून आज पळय आमी प्राचीत काळार काले करता, जेजूचे कश्ट मरण नियाळटा आमी प्राचीत करता, उपास करता. देखून हो काळ तो आयला. देखून जेजू म्हणटा संभ्रम करूंगी एक काळ आसा, उपास करूंगी एक काळ आसा. देर इज अ टायम टू फीस्ट एंड देर इज अ टायम टू फास्ट न्ही की. दोनी थंयसर तो काळ आसा. आनी थंयसर पळयता आमकां कळटा जेजून तर उपास करूं ना की. मातेवाच्या 4थ्या अध्यायांत 2ऱ्या वळींत आमी आयकता जेजून 40 दीस आनी 40 राती उपास केलो. तर जेजून उपास करूं ना की. आनी जेजून उपास केलो आपले सिसांकी ताणें करूंक शिकयले. पूण हो उपादेसाचो इरादो कितें? थंयसर आमी पळयता स्नानीक जो म्हणजे सीस तांचो इरादो दुसरोच आसलो. आमी उपास करता आनी तुमी करनात कित्याक म्हणलें एका रितीचे एकल्याक गुन्यांवकार करचे. देखून जेजू म्हणटा तुमचे उपादेसाचो इरादो कितो, स्पिरीट कितें ते आमी समजूंक जायचे. ते आमी तो समजूंक शिकयता. देखून आमी उपास करता तर आमकां कुडीची दंडोवणे खातीर, कुडीची नियंत्रणा खातीर, आमच्या आत्मीक बरेपणा खातीर करता. उपास म्हणटाना आमी काले म्हणचे मांस मासली कांय नासा रावचे आमकां उपास नेगी. तितलेच कळचे नेगी आमकां उपास म्हणल्यार मांस मासली कांय नासना, सोरो अमल सेवन आसना, हे पुरा एका रीत उपास. पूण चड उपासाचो गूंड रीत जेजू आमकां शिकता. उपास पेल्याच्या बरेपणा खातीर. आनी उपास हो गुपीत रितीचो उपास आनी असलो उपास देवाक जेजूक तो पसंदचो. देखून आयच्या त्या पयल्या वाचपान आमी पळयता इजाया प्रावरी स्पश्ट सांगता. थंय चॅप्टर 58 वर्स 6-7 म्हणटा खंयच्या रितीचो उपास देवाक पसंदायचो, देवाक चड मानवता. अनितीच्यो सांकली मोडा म्हणटा. जुवांचे बांद सोडया, दग्ध सोंसतल्यांक सुटका दिया, हर एक जू मोडून उडया, भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, घरदार नातल्यांक बिडा दिया, विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक साडी नाकात. म्हणजे हे उपास न्ही आमच्या बरेपणा खातीर, पेल्याच्या बरेपणा खातीर. जे कितें आमी उपास करून उरयता ते आमी दान धर्म करूंक आसा, भक्तीच्यो करण्यो आनी माया मोगाच्यो करण्यो करूंक आसा. देखून ह्या 40 दिसांनी आमी मांस मासली आमल पिवन पुरा रावयता. इस्टर जाल्लेत पुरा पाटी हाडटा. ते कितले बँक बॅलन्स आमचे कडेन उरले पळय तो ते उपास गी न्ही. आमी उरयता ते पेल्याक आमी दान धर्म दिवंक आनी अशें आमी हे करीचे. देखून उपास करचे पेल्याच्या बरेपणा खातीर न्ही, पेल्यांक पास माडूंक, पेल्याक गुन्यांव करूंक. देखून आज आमकां कसलो उपादेश जेजू आशेता आमी हेरां विशयान खबरो करची, हेरां विशयांत वायट उलोवचें, हेरांक दुखोवचें, हेरांची निंदा करची, हेरांक अन्याय करचो. असलो उपास देवाक जेजूक मानवता. आमी सांगता मांस खायनासतना एकामेकाची आमी
मासा केल्यार नेगी मांस खायनात पूण एकामेकाची मासा केल्यार कितें फायदो देखून असलो उपादेश आमकां पेल्याच्या बरेपणा खातीर उपास देखून आमी उपास करतना आमी भायल्या देखीक न्ही बगार देवाक पसंत जेजूक मानवांचे बरी उपास आमी करया देखून ह्या प्राचीन काळार आसा भाऊ भयणीनो हो उपास आमकां म्हज्या बरेपणा खातीर आनी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर देवा संगी आनी पेल्या संगी बरो संबंद जोडूंक उपास आमकां आदार जावं दी म्हणून आमी मागया आमेन. भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पुर्वेदारा देव बापाक मानतात असले जावं म्हण मागात. आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादे जिवीत तुका भोव मानवाले. हेच शेगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेव आमकां फावो कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वसुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेर काळजाच्या उमाळ्यांनी तुजे सेवका सांजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भवताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताजे देखी बरी परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताज्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गींचो आदार दी. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या दुता भक्ता सांगाती आनी सगळे तुजे रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितेंनी पवित्र कर म्हण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता सणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भवत सुगुट परगतुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. जेन्ना तुजे इश्टगात मेल्ल्या समेस्तांक परजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाचे माये सांगाते भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मदत्त, भगवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनच्या सुखान आमकां फावो सूख आमकां फावो कर. त्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू संगाथा, तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सोम्यान शिकले मागणे आमी संगाथा म्हणून देव बापाचो आदार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकोळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
मोग सुगूर जावन एकामेका शांती आमी पाठोवया. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेचे जेवणां आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. तुजे भितर म्हाका खबोना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिताव. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजे वाजाच्या पळजळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे
आसलो देवाचो आशिर्वाद जोडून तुमची तकल्यो बघया. सर पदवेदा देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालू आनी तुमकां सर वायटांतली निवारू. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उसवाडा वरवीं तुमकां भावतान भरवशनांनी मोगान तो भरू आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या कारणांनी सुफळ करू. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे खुशे परमणे चलूंक आनी अशे सर्गींचे सुखाक पावूंक तुमकां फावो करू. आमेन. आनी सर पदवेदा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवय सदा आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांजुजे वासाच्या भक्ती कणो सांजुजे वासा ते पातेनी दवरन सक्रामेंताच्या आराधनाक उत्सवाटेक आनी मिसाच्या बलिदाना मुखांत तुमची सब मागणी इरादे आशा सफळ जावं दी. जेजू तुमची सब मागणी तुमकां फावो करून दी म्हणून आनी जेजू क्रिस्ताची दराळ बेसवां आमी तुमचे मागता. आयचे नोवेनाचे भक्तीपण चलयलेल्या मानादेक बाप विक्टर डिसोजा फ्रेंडशीप हावजाचो सहदिवक्त तशेंच बाज्योडी कावन्सिलिंगाचो सहदिवक्त ते जावन आसात. मानादेक बाब आसीस रेपेलोच्या नांवान म्हजे तर्फेन तांचो हांव उपकार भोगता. देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावांत हांव जैत मागतां. कुमसाराक कुमो करूंच्या फरंगपेटे कापुचीन पाद्रापांचो याजाकांचो आमी उपकार भोगता. मानादेक भाव बाप दिलराज आनी मानादेक बाप मनोहर हांचो आमी काळजांतावन उपकार भोगता. ताच्या भक्तिकांक आमी एक अवकाश करून दिला तो जावन आसा. पूणशे ताच्या मुखार आमी कार्पेट घाल्या वा वेवस्था केल्या. तुमच्या कुटुंबा समेत येवन तुमी दिंबे पडोवन कुस्सा वाट थंय करी येता. कुटुंबा सांगात येयात, दिंबे येयात आनी कुस्सा वाट्याची भक्तीपण त्या पुणशेताच्या मुखल्यान तुमी करी येता. त्या कार्पेटा वयर येता आसतना वानो घालून तुमी वचनाकात. पाटी वेता आसतनाय देगेच्या जाग्यांतल्यान तुमी वसा. ती कार्पेट आनी ते कुस्सा वाटेचे आमी ते सवां गेल्यात तुमी तुमच्या कुटुंबा सांगाता येवन तुमच्या सैऱ्यान देव्या सांगात येवन केदाळे तुमकां पावट मेळटना वेळ मेळटा आसतना ह्या कुस्सा वाटेचे देवस्पण तुमी आचरण करयता. देखून तुमकां आमी उलो दिता असो तुमी सदुपयोग करून. तशेंच ह्या करेजमाच्या वेळार हर एका हप्त्यांत 4 वा 5 शुक्रार तुमकां मेळटात. हर एका हप्त्यांत वा हर एका शुक्रारा ह्या नोवेनाक हजर जावन तुमकां आमी उलो दिता. तशेंच माध्यमान पळोवन आसल्या युट्यूबार आनी डिवायन वर्डार पळोवन आसल्या आमच्या भक्तिकांक आमी उलो दिता. ह्या करेजमाच्या वेळार ह्या पोंतळार येवन ह्या भक्तीपणांत हजर जावन तुमकां आमी उलो दिता. दायगन बसात. जुजे वासा थंय व्हडा भक्तीन विविध ते सवां मागणी आमी बरोवन घाल्यात. ती सकट सांगाता घालना तुमचे मुखार जुजे वासाच्या पांया तळाक आमी भेटयता. जुजे वासाक तुमी ती मागणी भेटयल्यात. त्या मागणी जुजे वास जेजू ते मागून तुमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. अर्गां ह्या परी आसात. पाटीची केसोळी गूण जाल्ल्या खातीर जुजे वासा अर्गां दितात. फ्लॉयडाक बरें काम बेगीनच मेळ्ळेल्याक देवाक जुजे वासाक ती अर्गांनी होगलाप दितात. ते सवां ह्या परी आसात. बऱ्या भलायकी खातीर सबार जाणांनी मागलां. एक जावन वायट
वायट डॉट्स जावन 5 वर्साच्या भुरग्याक गूण जावचे खातीर भुरग्यां सारकें उलोवचे खातीर अडज वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवचे खातीर वेरिकोस पिडेत जावन भलायकी पांय दुखी जावन गूण जावचे खातीर थायरॉयड पिडेत जावन गूण जावचे खातीर वर्टिगो पिडेत जावन गूण जावचे खातीर बोटां मुयोवची गूण जावचे खातीर फ्रॅक्चर जाल्लो पांय बेगीन गूण जावचे खातीर बावळ्याची दूख गूण जावचे खातीर कानाची दूख गूण जावचे खातीर तकली गुंची उणी जावचे खातीर PUCच्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोवंक ताणें मागलां लंग कॅन्सर गूण जावचे खातीर मागलां दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचें बसत मागलां डायबिटीज नॉर्मल जावचें बसत मागलां सोरियासीस पिडेत हांव सुटका मागल्या सर्पसुत्तूत हांव सुटका मागल्या कुटुंबांत आसली कोंकली गूण जावचे खातीर एका कुटुंबान मागलां रिलिजियस सिस्टर कॅन्सर गूण जावंक मागलां प्रत्येक जावन तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक मागलां हातांतलें केडू वसोंक मागलां पायल्स जावन गूण जावंक मागलां तशेंच आलीस पिंटो म्हणली एक वेंटिलेटर आसा तिचो एक याजक भाव पूत आसा तिणें मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायकी खातीर तिचे बसोती आमी मागता बरें काम मेळोवंक 6 जाणांनी मागलां प्रत्येक जावन थोड्यांनी आयर्लंडांत काम मेळचे खातीर जर्मनींत काम मेळचे खातीर मागलां पिंटो फॅमिलीक UK विजा मेळोवंक तांणी मागलां विवियनाक आयर्लंडांत काम मेळोवंक मागलां पोस्ट ऑफिसांत काम मेळच्याक एकल्यान मागलां 6 जाणांनी परिक्षेंत पास जावंक मागलां सभा भुरग्यांनी मागलां आनी मागोवन तांणी बरोवन घालां BEडांत रँक मेळचे खातीर मागलां 13 जाणांनी युनिवर्सिटींत एग्जामांत बरोवंक वा पास जावचे खातीर मागलां फर्स्ट PUC परिक्षेंत सभा जाणांनी मागलां पास जावचे खातीर MCA पास जावचे खातीर मागलां JP म्हणल्यार डॉक्टराची एग्जाम पास जावचे खातीर मागलां घर जागो विकून वचोंक मागलां रायडनान मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक ताच्या कुटुंबाची मागतात 10 जाण युवक युवती बऱ्या सेवेक मेळोवंक मागलां प्रत्येक जावन आबिगेल म्हणल्यार मागलां 2 कुटुंबांनी बोरवलांत बरें उदक मेळोवंक आनी उदक मेळलेलें आसूंक जुजे वासा कडेन ती मागतात घर बांदूंक कितेंच अडखळ नासतना सगळें बऱ्यान जावंक ती मागतात नव्या घराचें काम बऱ्या तरान जावंक मागतात रेचल म्हणल्यार परिक्षेंत पास जावन आनी ताचे तावन पयस वचोंक ताणें मागलां 3 जोड्यान भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलां प्रत्येक जाण रायान आनी ज्योतीन भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलां जाग्याच्या बऱ्या रितीन वांटेज जावंक तांणी एका कुटुंबान मागलां भावा भयणी तें आसलें राग वचून राजी जावंक एका कुटुंबान मागलां दुवेचें काजार बऱ्या तरान जावचे खातीर आवय मागता मायन सोरो सोडूंक आनी एक चेडूं भुरगें मागता ताच्या भोवजीन आनी ताच्या पापान सोरो सोडून मोगान जियोंक ते मागता एका तरणाट्या मिसाक वचून ताची कुटुंबाची मागतात 2 जाणां ताच्या जाग्याची केस बऱ्यान मुग्दोवंक मागतात आवय आपल्या पुता पसत मागता प्रत्येक जाण ताच्या पोतिने कडेन पुता सुनये कडेन मोगान जियोंक ताचे बसत मागता जिवितान संतोष म्हणून एक आवय मागता गोवा बायलां मदें आसचो झगडें नपेस जावंक मागतात काजारी जोडे एक एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसात तांचे बसत मागलां सर्जरी नासतना गांठीची गूण जावचे खातीर मागलां आवय कडेन प्रत्येक जावन एका कुटुंबाची भुरगीं ती उलयनात आवय कडेन त्या आवयन मागलां ती भुरग्यांक उजवाड मेळोवंक आनी सक्कड आमची मागणी आसात देखून सक्कड मागणी सांगाता गेल्या दिमी आमी गेल्या आतां आमी उबारया एक आमच्या आपा एक नमान बरें आमचे खातीर आमच्या इराद्या खातीर आमच्या देगेन बसून आसल्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जाण माध्यमांनी पळोवच्या सगळ्यांच्या इराद्या खातीर मागया आतां आमची उबारया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले तुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी देवी फॉर तुजे कुशीचें जेजू भगवंते मरिये देवाचे मे आमा पापया काते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गेले आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रज्ञा दसो दी तसोत आनी सदां सर्वता आमेन नव्यान करता आसतना आमी दिमी घाल करीतात वयर घालयता आज पूण तळाची विशिश्ट सजावण आसा सांजुजे वासान दिंबे पडलो आनी देवाक ताका तो मेसवालो
अजाप घडलें जर तर आमी दिंबे आसां वा आमचे काळीज आमी उक्ते करता सांज जेवास आमची मागणी फाटीं येता आसतना तो आमकां दितलो म्हणल्यार वावरता आनी ह्या नव्यानांत आमी भाग घेवया सुमया काकोत आमची कर सुमया काकुल तमची कर क्रिस्ता काकुळत आमची कर क्रिस्ता काकुल तमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां सर्गींच्या देव बापा काकुल तमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारका काकुल तमची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुल तमची कर संत सभातिंद्रंदी एकच देवा काकुल तमची कर गोंयच्या बिनवलेंत जल्माल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्थानान वाडोवन आयिल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळेकायाची जिणी जियोंच्यो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परबळ पासारिल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकांत दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत वावुरल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाश जावन वेच्या कथोलीक बाबार्थ जिवो केल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरोवंक प्रेरण दिल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टांत सांपणलेल्यांच्या गरजांत पावण तांकां बसयल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बाबार दवन जिनियंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवरां दैराण सोंसल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातिल्ल्या पसत देवा लागीं विनंती करच्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिणांत हाडूंक वावुरलेल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण साकोन सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांज देवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले नायक आमकां समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुल तमची कर ये सांज देवास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींतान देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें जल्लेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे जावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांज देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेरतलें तुजे जिणयेन देवाचो अपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुरसुरीत जालाय अंतरान बडोवन आपल्या जिणयेची वाट आपलायलेल्या सरशी तूं चवलोय आमकां दैत्याचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हें मिसांव करतना तुका बरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखिनाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी केल्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उरबेस्ट कर पेल्याच्या पाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलय तांची दुकान तुवें पुसली तांच्या चिनयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावणांच्या मोगा आनी शिवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरेपा शिकयलय आसता जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्ट दिल्या आनी तांचे सेवेक लागून आमकां सांज देवास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेश मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळा असो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्यो गरजो सांज देवास मुखांत्र देवाक समर्पया सांज देवास देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केलीच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्पनांच्या सरपासांतावन आमकां राखून व्हर बावडटा आडवेच्या संगतींक द्वली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेक चलोवंक मोरये मायेच्या गोपान रावंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या संवसार परिणाम उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या राजांत असनाक जिवचे भाग आमकां मेळ्ळात
सोम्याचे नावी आमचो आधार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध थरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मोरणान जायती आजापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार चडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले, विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आज सांजुजे वाजाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका मान आमी करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवतावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादान तुमकां भरूं. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले कश्ट वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळूं. सांजुजे वा सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुमी सगळे त्या बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवानपणाचो मुखो जोडून सासना संतोष भोगूंक पावूं. आनी त्या सडवंदारा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं.
स्वर्गवास बापा आमकां सत्य कर बघेवन कुसचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र रचनेचे नवी आमेन.